गोंयचो आवाज विजय ह्या बॅनरा खाली ताणें गोंयभर भोंवपाचें थारायल्लें आहा। हांव तांचें कौतुक करता। काल पेडणे आसले, आयज बार्देजान येयल्या खास करून सांगपाक। आनी बार्देजान येयल्ल्या कारणान आमचे थिवे मतदारसंघातले वेगळे वेगळे पंचायतींतले आतां हांगासर तांच्यांनी आपल्यो ग्रेविन्सीज सांगून गेल्ले आहा। तरी पूण ज्यो थोड्यो उरल्या त्यो थिवेकारांच्या वतीन म्हाकाय दिसता हांवेनूय विजयाक सांगचें, जेणे करून थिवेकारांचो आवाज हो विधानसभेन गाजचो। कारण थिवेन जो आमदार आहा वो मंत्री आहा वो अकार्यक्षम आहा। लोकांचे प्रश्न जर लोक घेवन वचत जाल्यार उडवा उडवीची उत्तरां मेळटा। लोकांक कसलेंच सॅटिस्फॅक्शन मेळना। लोकां कडेन आयज प्रश्न खूब आहा, हे सरकारान तयार केल्ले प्रश्न आहा। खास करून जो पयलो मुद्दो आहा थिवेन, जो थिवे सिरसय असनड्या रेवोडा कामुल्ले पिर्णा नादोडा अशे जे गांव आहा आमचे, ह्या गांवांनी जे गोंय आहा आमचे रस्ते आहा, आयज पिर्णा सारकिल्लो जर आमी गांव घेत, ह्या पिर्णा गांवान रस्तो सादारणसो 5 ते 6 मिटर रस्तो आहा आनी हो पुर्तुगेज काळा पासून आहा, पयलींसून आहा। सो आतां ते रस्ते 15 मिटर व्हडले करपाचे म्हणून अशे हायकोर्टाचो हवाला दितात। ते हायकोर्टाचो हवाला, हायकोर्टान सुमोटो पद्दतीन जे एक डायरेक्शन दिला ते एक वेगळ्याच गोष्टींक दिल्ले आहा। जे हायवेक शेतान वो कोणी कितें इलिगल केल्लें आहा त्या संदर्भात नोटीसी काडच्यो म्हटलेले आहा। पूण सरकार सरसकट गरज नासतना गांवांतल्या लोकांक सतावणूक चल्लेली आहा। जे पिर्णा सारकिल्लो भाग आहा हांगासर पिर्णाचे खुद्द हे लोक आपलो व्यवसाय घेवन थंय बसलेले आहा। गोंयचे गांवचे लोक, भायले येवन न्हू। आयज आमी म्हापसा मार्केट पळयत जाल्यार गोंयकार 20% दिसतले। म्हापसा मार्केटान आमच्या लोकांक जागो उरलेलो ना। पूण गांवान असनडे आसत, थिवे आसत, आपआपल्या दुर्गा भितर आपआपले खंय मेळत थंय जो जागो तेंचो आहा, ह्या जाग्यांनी ल्हानसो गाडो घातला आनी ते एक आपलो वेवसाय चलयता। आयज सरकाराची तेंचेरूय नदर आहा। सरकार तांकां रस्त्यार हाडपाची, रस्त्यार येवपाची परिस्थिती तेंचेर निर्माण केल्ली आहा। हेजें कारण इतलेंच की सांगलें तर हायकोर्टान एक सांगलां, पूण सेक्रेटरी डायरेक्ट ऑर्डर जी काडटा, ताका नोटीस जी काडटा ती तुजें इलिगल म्हणून काडटा। सेक्रेटरीक पयलो म्हाका दिसता कांय खबर ना। सो हेका लागून हेचेर क्लियर एक आन्सर येवचो म्हणून बाब विजयान हो जो प्रश्न आहा हो विधानसभेन हाडचो। कारण आमचे माहिती प्रमाणे हांव पिर्णा कित्याक म्हणटा परतून, जे वजरे आहा गांव, आयज एअरपोर्ट येयल्लो आहा पेडण्या तालुक्यान, आनी जो वजरे आहा आनी तेजे बाकीचे लागींचे भाग आहा हांगासर दिल्लीकारांची 5 स्टार हॉटेलां येवपाची आहा, व्हडल्या व्हडल्या पॉलिटिशियनांची 5 स्टार हॉटेलां येवपाची आहा। एक आनी दोन न्हू, मल्टिपल। सो तांकां ते रस्ते सगळे कडसून व्हडले करपाक जाय। आयज खंयचोय प्रोजेक्ट येतलो जाल्यार प्रोपोज 15 मिटर रोड म्हणून सरकार एक रिमार्क मारता। प्रोपोज 15 मिटर रोड म्हणटा प्रत्यक्षान 4 आनी 5 मिटर रस्तो आसता आनी सरकार तो प्रोजेक्ट पास करता। पूण आयज गोंयकार हो जागृत जाल्लो आहा। आयज थिवे सारकिल्ल्या भागान म्हज्या जी वर्ल्ड पीस युनिवर्सिटी जे फ्रॉड करून ही जी सरकार हाडूंक हांगासर पळयता, 2 लाख स्क्वेअर मिटर ह्या लोकांक 250 रुपया पर स्क्वेअर मिटर हे रेटीन हो जागो दिल्लो आहा। सगळे सोपस्कार केल्ले आहा 2 म्हयन्या भितर। हांगासर लोकांचो विरोध आहा आनी त्या वर्ल्ड पीस युनिवर्सिटीक जर वचपाक रस्तो जर म्हणशात तुमी केन्ना वचोन पळयशात जाल्यार 4 ते 5 मिटर रस्तो आहा। हांगासर मदीं कितलीशीच कॉपेलां आहा, कितलेशेच खुरीस आहा, लोकांची घरां आहा, दुर्गा आहा, सगळे आहा। ते सायडीक तो रस्तो दुसरे सायडीक पिर्णान पावता। सर आमी जी मागणी, लोकांनी जी मागणी केली की पयलो 15 मिटर रस्तो दाखय आनी मागीर तुजो प्रोजेक्ट हाड। एग्रीमेंट करता गाडी टॅक्सी नेवी घेता तर कॅबिन करीत गाडयांक जाल्यार आनी गाडयो भायलीच वरतल्यो। आनी आनी एक सांगलेलें आमी ताका वेबसायटीचेर भाडी मारता ती बंद करा म्हणून, तांकां परमिशन दिवं नाका। तर तो एक तर रावता वेबसायट मडगांव ओपन केल्या, ऑफिसूच ना। तो म्हणटा वेबसायटीचेर आनी येता आनी बागान भाडें व्हरोन येता। मडगांवच्यान कशें परवडटा हांव। आनी थोडे जाण कितें करता सर, हाफ रेटीक विकता भाडी। हाफ रेटीक विकता। जर तो मडगांवच्यान येयल्लो आसा न्हू सर, ताका करता कितें मातसो राव आपूण तुका भाडें दिता, थंयचे काडटा अर्दी रेटीक ताका दिता, वयले पयशे आपले बसत। ते सांग वेबसायटीक वाले वेबसायटीक वाले ना ते म्हणा आमचे ना हांव उलयता आसतना वेबसायट ना तेच क्लॅरिफिकेशन दी ना वेबसायट वाल्यान उलयला।
तर त्या खातीर आमी ते कितें सांगलेलें वेबसायटी सर बंद करा म्हणून. कित्याक धंदो आसा सगळ्यांचे आतां बागान धंदो आसा, म्हणजे करमळे धंदो आसा, टीव्ही धंदो आसा, आमीच चलयता. टीडीएची जेन्ना सिजन येता तेन्ना हॉटेलांची रेट ते खंय पावयता ते अजून काय कोण ते केन्ना आन्सर दित ना. आनी केन्ना दुसरें म्हणल्यार टीडीएची कडेन गाडयो नासत. आज जितले बी टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स एजन्सी चलता न्हू ते सगळे आमच्या लोकलांच्याच गाडयो चलतात. आज ते एक गेस्टाक $100 चार्ज करता ट्रिपीचे, पूण गाडी यूज करता आमच्यो तांचे आमकांच माफिया म्हणटा, आमकांच चोर म्हणटा. आज रेप जाता, कॅसिनो जाता, टीडीएची तेजेर उलयना ना. गेस्टा नेग्लिजन्स ड्रायव्हिंग करून जायते एक्सिडेंट जाता, ड्रिंकिंग अँड ड्रायव्हिंग जायते भाशेन जाता, तेजेर टीडीएची उलयना. हांव कितें म्हणटा टीडीएची फकत टॅक्सी कारणाचेर कित्याक उलयतात. आनी उठून येयल्ले आसा तेन्ना पेपराचेर न्यूज पेपराचेर एड आसता टॅक्सी कार माफिया म्हणून. ते खंय तरी टीडीएची जे मातशें सर कितें करूंक जाय पडटलें. जे मिटर जे बसयले टीडीएची कोर्टान वचून मिटर बसयले तर ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर खंय न्हिदो नासलो. टीडीएचीन केस घाली सर खंय सर टीडीएची इज अ थर्ड पार्टी. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसतना टीडीएची रायट ना मिटर घालपाक कोर्टान वचून. तर टीडीएची कित्याक आहा? टीडीएची गव्हर्नमेंट चलयता, टीडीएची सरकार जाला तेच जालें न्हू. हे सगळे पद्दती टीडीएची. तो बायलो त्या हॉटेलांचे रूम हाय चार्ज करून ते रूम दिता न्हू सिजनाक ते माफिया न्हू टीडीएची. सिजनाक रूम हाय दिवन सीजन चुकीचें. एसिडाचो जो आज सिरियस इश्यू हे असले आमी आयकूंकूच नाशिल्ले की गोंयांत वस्तू येवपाक इंडियनायजेशन ऑफ गोवा इज कंप्लीट. म्हणल्यार बिहाराक एक्चुली भायर वतना सांजचे बेगीन येवंक जाय घरा, नाजाल्यार तुका कोण उखलून उरतलो. ही परिस्थिती आतां गोंयांत येवपाक लागतली, कित्याक गोंयांत गोंयकार मायनॉरिटी जाल्लो आनी जे कोण आयल्या तांची दादागिरी फूल इतली चल्ल्या आनी ती सरकाराचे कोल्युशना कडल्यान. आज नायट क्लब जे आहा अंजुना वागातर एरियेंत नायट क्लबाचे ओनर भायले जाले, वेटर भायले जाले, म्युजीक चल्ला न्ही हिंदी भंगरा चलता. सो सगळें अशें चल्लां की ताजेर दिसता की गोंयांत कायद्याची जी कितें प्रक्रिया आसूंक जाय ती नाच. नाजाल्यार हें कशें जावप आनी हू इज अकावंटेबल टू दीस. मेन जेन्ना व्हडले व्हडले इश्यूज जाले, स्टेटपीड जाली, शिरगांवचे लयराई जात्रे कोण मेले, गोंयकार मेले, कोणाक अकावंटेबल धरलो. अकावंटेबिलिटी जेन्ना मरता तेन्ना लॉ एंड ऑर्डर कॉलेप्स जाता. आज गोंयांत जालां तें देर इज नो अकावंटेबिलिटी. हांव कोणाक एक पर्टिक्युलर मनशाक कोण दाखयना, पूण लॉ एंड ऑर्डर हॅज फेल्ड. द अमेंडमेंट हॅज नॉट बीन फुल्ली स्टडीड, बट द इश्यू इज pertaining to fares. They are demanding that clarity in fares should be there. As a public citizen, I also feel that there should be clarity in fares. तुका काढली जीप लायली ताळ्यार तुका जाय तो फेर तूं सांगतलो is also not correct. So they are demanding clarity in fares, and they are saying that a certain amendment to the Motor Vehicles Act can bring about this clarity. I will examine this legally. I will also be talking to them, also to the government, and I will try to introduce it as a private member bill. बार्देश तालुक्यांतल्या लोकांनी विविध समस्या तुमच्या समोर आतां मांडल्यो. हेचो सुटावो करपाक कितको गंभीर आसा आनी मेन नेमक्यो कितें तेंच्यो हांव बारीकांतलो बारीक मनीस जो हांगा आयला आनी ताणें जें कितें सांगलां ताजो इश्यू सॉल्व करपाक पर्सनल लेवलाचेर तूं एसेंब्लीन रेज करून हांव ट्राय करतलो आनी ताका पर्सनली कळयतलो. आतां तातूंत सगळीं कामां जातलीं, सरकार आयकतलो काय ना आयकतलो हें सगळें तुमी पळयतले. तातूंत आपा दिवपा कांय ना, सगळें कितें तें ओपन कळटलें. म्हजो एटेम्प्ट आसतलो जाता तितले मनशाक न्याय दिवपाक, आनी तें करपा खातीर हांव हांगा आयिल्लो आहा. उलोवचे पयलीं प्रश्न समजूंक जाय, आनी प्रश्न समजतलो जाल्यार आयकूंक जाय. आज हांव आयकूंक आयिल्लो हांव. अशा परिस्थितीत सध्या तुम्ही प्रत्येक तालुका लेवल सगळे कडेन वयता, तुमचो आवाज घेवन वयता. हेतूनसून जे कोण लोकप्रतिनिधी आसा, सत्ताधारी आसात काही, ते तांकां जर सामील आसा जाल्यार अशा हेतूनसून तुमी कसो कितें हो प्रश्न सोडयता? लोकप्रतिनिधी सामील जर आसा आनी फितूर आसा जाल्यार ते एक्सपोज जाता. गोंयचे टेक ओवर जो जाता, आतां जे किरणान सांगलां 5 गांवांची नांवां दिल्यात. थंय 4 मिटर रस्ते आशिल्ले पुर्तुगेजात तेंपातले. ते रस्त्याचेर सायडीन जो कोण बारीक मनीस धंदो करतालो हांकां सगळे काबार करून एक कोणाचें तरी हॉटेल येवपा खातीर अशें जर सरकार कारस्थान करता जाल्यार जो मनीस सरकारान आसा
ताका तो एक्सपोज जातलो आनी ताका लोक घालतले डस्टबिनान हें म्हाका खात्री आहा. आज आतां केरळान सांगला ते भशेन सर्वसामान्य बहुजन समाजाचो मनीस जो बारीक धंदेकार आहा ताका भिवोवंक सरकारान एक हायकोर्टाची ऑर्डर यूज केल्या. हायकोर्टाची ऑर्डर कित्या खातीर आशिल्ली आनी ताजो दुरुपयोग कसो जाता तो MDR म्हणटा तो एक मेन इशू आहा पेडणे तालुक्यात. तशेंच हांगाय बार्देसान तेंच आयकूंक येता. बेजिकली बारीक धंदेकार जो बारीक समाजाचो आहा ताका सरकार घेवन ताका काबार करचो. ऑलरेडी बार्देस तालुक्यात रेप ऑफ गोवा ही कशी जाता ती बाब सेल्वो फेर्नांडीसान आमकां फोटोग्राफीक एविडन्स दाखयल्ले आहा. कसो घेवप कशें प्रायवेट फॉरेस्टाक फोण काडून नाच करप आनी एक मेगा प्रोजेक्ट हाडप जो डेमोग्राफी एफेक्ट करतलो. म्हळ्यार आज कितें जातलें न्हू पेडण्यान आमी काल पळयलां की CISFचो एक प्रोजेक्ट येता. प्रोजेक्ट 6,000 युनिट्स. एक फॅमिलीन जर 30 जाण मनीस धरले जाल्यार 18,000 वोटर जातले. सो पेडणेकार म्हणून आनी उरचो ना. ते भशेन हांगाय बी म्हाका दिसता देर इज अ टोटल टेक ओवर ऑफ बार्देस बाय नॉर्थ इंडिया. आनी हें जावन बार्देसकार स्थानीक मनीस उरचोच ना. आनी हांगाचो सरकार कितें करता लोकप्रतिनिधी कितें करतात हांगा म्हाका दिसता कोणें तरी प्रश्न विचारूंक जाय. हांव आज आयकूंक जायना चड उलोवपाचें ना. जें कितें उलोवप तें एसेंब्लीन उलयतलो आनी एसेंब्लीन हांव जाता तितले हे जे इश्यूज आयकल्या ते रेज करपाक डिफरंट फोरम डिमांड्स नाजाल्यार कॉलिंग एटेंशन अशें तशें करून हांव जाता तितले इश्यूज रेज करपाक ट्राय करतलो. हांव दुसऱ्या 2017 बार्देसान तुमचे 2 रिप्रेझेंटेटीव होते. 2022 कोलिशन जालें डेट इथे हिस्ट्री जाली. आता परत 2027 परत तुमचे आवाज बार्देसकारांचो जावं पेडणेकारांचो आवाज बुलंद करपाक तुम्ही परतून तुमची पार्टी आवाज जर काडलो आनी लोकांचे इश्यूचे सुटावळ जालो जाल्यार लोकांनी लोक आमकां आदार करतले. ना जाल्यार फकत ओगीच तरेन शो करपाक आयला आनी कांय जालें ना जाल्यार लोक म्हाका हें करचें. सिंपल गणीत सादें आहा न्ही. लोकां खातीर जर तुवें कितें केलें जाल्यार लोक तुज्या खातीर कितें करतले. हाजो अर्थ असो न्ही की हांव हे जे इश्यूज घेवन आयले हाजे म्हाका सुटावं नाका अशें न्ही. सरकारा बरोबर कोऑपरेशन करून सरकाराक बरोबर घेवन जर इश्यूज जातात कन्सेन्ससाक जाल्यार ते हांव पयलें ऑप्शन धरता. इश्यू सॉल्व करप पॉलिटिक्स असायड सर्वसामान्य लोकांचो इश्यू तो जर प्रमोद सावंत सॉल्व करता जाल्यार ताका पसून तो क्रेडीट मेळ्ळ्यार कोता येता. आमी क्रेडीट खावपाक हांगा येवंक ना. क्लियरली लोकांचे इश्यूज आयकूंक आयला आनी ते इश्यूचे सुटावे कशे करूं येता ते सगळ्यांनी तकली चलोवंक लागली. तुमी पळयतात GNH. Lectures, hangouts, late night reels, मस्ती वाले ये अपने wheels. पहले प्यार की पहली ride, slowly slowly matching vibe. Activa, 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 first love बोले तो Activa. आओ करे try एक नया path, click your first, make your mark. New friendship का पुराना यार, let's go cruising in a new avatar. La 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 la, smart key and smart away. Go freewheeling and fly away. Activa, Activa, Activa. First fight बोले तो Activa. Life को दो new start. Make a move in the world, baby smart. हर सफर का happy part. Activa, Activa, Activa. Activa, Activa. Scooter बोले तो Activa. Scooter मजे Activa. Scooter नु कहते Activa. Scooter एक